देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 22 रुट्रा वोळ 1 ते 5, वोळ 10 आनी वोळ 12 ते 14. जेजूशी येवन विचारलें, स्वर्ग राज्यान सगल्या वोन वोड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमचें नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्ग राज्यान भितर सरचीत नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्यां परी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्ग राज्यान सगल्या वोन व्हड. आनी असले एका धाकटुल्यांक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, ताचे दूत स्वर्गार आसता म्हज्या बापाचें मुखामळ तांबो नासतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून हिंडातली पेल्यान सोल्ल्या तिका तो सोडूंक वेचो न्हय? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलो इबाडलेलो स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक नाका. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ संवसाराची तत्वां आनी मुळ्यां व्हडपण, गौरव, मिजास, व्हडवीक हीं तत्वां देवाच्या राज्याचेर आडवेतात. देवाच्या राज्याची तत्वां आनी मुळ्यां ल्हानविकाय, सादेपण, देवाची भिरांत, सत, भाग्यवंत क्लारा गिरेस गोराब्यान जल्मलोली. भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसाचें प्रवचन आयकून जिविताचें बदलप केलें. संवसारी तत्वां प्रमाणे जियेतलो बापूय क्लाराचेर आड जालो. देवाच्या राज्याच्या तत्वां प्रमाणे जियेतिलीं मनशां संवसारा खातीर जियेनात, पूण आपली पावलां सासणाच्या जिविता खातीर उबारतात. बऱ्या कन्या वरवीं सासणाच्या जिविताक तयार जावया. आमेन.